येवकार सगळ्यांक आता टायम जाल्लो आसा ऑलमोस्ट 8:30. सो आयज सांगपाक खूब उमेद दिसता की आयज आमचो गोंयकाराचो आवाज, गोंयकाराचो विश्वास जो आमी गोंयभर लोक म्हणटा, प्रत्येका लोकांक कळ्ळें आसा. जो आमचो आवाज तो एसेंब्ली पावयता, जे बारीक लोकांचो किंवा गोंयकाराचो आयज आवाज जाल्लो आसा, तो म्हणजे सांतांद्रेचो RGP MLA विरेश बोरकार. सो तेणे जशें आमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले, आमी सांगलेले आमी आमचे सायडीचे आमचो आवाज चालू आसा. आयज पळयता आमी इलेक्शन जावन फक्त आवाज आसा गोंयभर चारय सायडीन, तो म्हणजे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो. आयज प्रत्येक रिव्होल्युशनरी गांवां गांवां काणच्यान ती चालू आशिल्ली, जी आमी पयलो जी आमची कामाक्षी देवी तिजो आशिर्वाद घेवपाक आमी देवळां गेले. बटान ते सांगणे आमी ताका सांगनासतना वेवस्थीत सांगणे केले की आमी आयज जे गोंय राखपाक फुडें सरल्या प्रत्येक वाठारांतल्यान. आयज गोंय राखपाक ते आमचो एकूच मोटो, जे जाणटेल्यांनी आमचें गोंय राखून आमकां दिल्लें आमी पळयलां. आमी हें गोंय पळयलां, सगळें नेचर पळयलें आमी गोंयचें. आमी हें स्वर्ग म्हणपाक शकता गोंय म्हणल्यार. सो हे आमच्या फुडल्या जे जनरेशन आसा ते भुरग्यां मेळपा लागून आमी फायट करता. आयज जी पार्टी रुलींग पार्टी आसा BJP आमकां फटयता. तेजे पयलीं काँग्रेस आशिल्ली, तेणें फटयल्या, आनी तेजे पयलीं MGP हेणी आमकां फटयलें. फक्त आमचो वापर केलो इलेक्शना टायमार, आनी आमकां आयज आमी गोंयकार म्हणून डिफायन ना. ओगो बील दिल्लें तें तेणी पास करना. जे जागी आमचे गोंया जे आमचे जे जागी जे उरल्या, जे भायले लोक आमचे खायत आसा सेटींग करून, ते राखपा लागून थंय कायदे दिल्ले, तो पास करना. बाकीचे खुबशे इश्यू तुमी प्रत्येकानी गोंयकारांनी पळयला, ते आयज रुलींग पार्टी आयज ते आमकां लागून न्हू, हे BJP काँग्रेस किंवा बाकीचे आमकां फटयत आसा. आयज जर गोंया एसेंब्ली किंवा चारय सायडीच्या गोंया आवाज जाता, तो RGP गोंय राखपा लागून प्रत्येक गोंयकाराक जस्टीस दिवपा लागून आमी फायट करता. तशेंच आयज जेन्ना विजीट आशिल्ली, जशें आमी देवी आशिर्वाद घेतलो कामाक्षी देवीचो, बाजारांत प्रत्येक लोकांक मेळ्ळे, बाजारांतल्यान चालू केले, पंचायती गेले, इतलो रिस्पॉन्स एकदम बरो आशिल्लो लोकांचो. लोक म्हणटा फक्त जे विरेशा तुमकां तो फुडें सांगतलो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो. सो इतलो बरो आशिल्लो, प्रत्येकाचे मना काळजां फक्त आसा ते RGP रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी प्रत्येकानी पळयला. तेका एक्सपिरियन्स सांगतलो कशें लोकांक जे आयज ताका खूब लोकांक उमेद दिसली, कित्याक आयज आमचो आमदार लोकां कडेन येयना, येयलो जाल्यार शाणपण सांगता. पळय तसो बेतोडे येयलो, लोकांनी ताका क्वेश्चन केल्ले, ते तेंचे कडेन आन्सर करपाक येना, पूण तो पळोवन गेल्लो आसा. पूण आयज जेन्ना विरेश प्रत्येक वाठारांत मेळ्ळो, जेन्ना आमी शिरोडीच्यान चालू केले, बाजारांत जावं नुस्तिका जावं फुलका, मागीर आमी बोरे येयले, बोरे लोकांक मेळ्ळे, प्रत्येक बाकीच्या वाठारांत गेले, तळवळ गेले, बाकीच्या वाठारांत लोकांक मेळ्ळे. बोरे जो रस्त्याचो इश्यू आसा, जो लोकांचे जाय ते रस्ते येता, जो कोला लागून कितें रस्ते येता, लोकांची घर वयता, ते लोकांक मेळ्ळे. कित्याक आयज तेंचे फुड्यान आमदाराक कितें तरी आदार जायो, पूण हो आमदार कांयच येयना तेंचे फुड्यान. लोक तेजे फुड्यान गेल्यार एकाची 10 आन्सर सांगता, क्लियर करना. ते लोक PWD गेले, थंय आन्सर मेळना. सो आयज तेंची घरां वचपाचें आसा म्हणून आमी तांकां मेळ्ळे, तांकां खूब बरें दिसलें. तशेंच बाकीच्या वाठारांत गेले, आनी आतां एंडींग ती म्हणजे बेतोड्या जे आमचे प्रत्येकान पळोवपाक शकता. हो मोग हो आतां इतलोच न्हू, हो वाडत वयतलो, हो उजो हो वाडत वयतलो. आनी फुडें म्हणटा फक्त RGP. आयज CM म्हणटा आपूण दोनी सिटी जिखतले, CM आमी चॅलेंज करता, आमी सांगता पळय हांसून उमेदीन सांगता. तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो टायम काडून तो मुद्दम शिरोड्या येवन आयज प्रत्येक लोकांक मेळ्ळा. सो तेगे विजीट चालू आसा फुडें, आनी आमी बाकी कॉन्स्टिट्युएन्सी वयतले. सो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वांगडा आसा सो आमचो सावथ गोवा प्रेजिडेंट बाब रुबट पेरेरा, तूं सकाळच्यान आमच्या वांगडा आशिल्लो, देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक, कित्याक खूब सकाळच्यान आशिल्ले, टायर्ड जाले थोडे, आपल्या तांकां कंटिन्यू फोन येताले, कित्याक खंय तरी टायम करून आयज ते मुद्दम शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट दिवपाक येयले. सो बाब विश्वेश नायक तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. तसो आमचो ST विंगाचो प्रेजिडेंट प्रेमानंद गावडे, तोय आशिल्लो, ताकाय कितें तरी मिटींग आसा, तो आतां सांजचोच गेल्लो आसा, बाकीचे आशिल्ले. सो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमगेले कितें बिजी शेड्यूल जो आसा तो काडून तुमी मुद्दम येयले, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचे प्रेजिडेंट आसा तो तुषार, तो फोंडा ब्लॉकाचो, ताका तुषार गावडे, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचे सावडे कॉन्स्टिट्युएन्सी गितेश बाब, ते मुद्दम टायम काडून आयज विजीट दिवपाक येयल्ले. सो गितेश गांवकार ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वांगडा निलेश गावडे जो आमच्या उजगांव ब्लॉकाचो प्रेजिडेंट आसा, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाकीचे जे सगळे एक्टीव जे मेंबर आसा, दीसभर जे आमच्या वांगडा आशिल्ले, जावं बाकीचे आमचे जाणकार आसा,
ते तांकां मन काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आतां फुडें जें उलोवपाचें तर विरेश बाब तुमकां सांगतलो जो आयचो एक्सपिरियन्स लोकांचो कसो आसा तो हांव मागता बाब विरेशा कडेन ते फुडें उलोवचें म्हणून. सो हांव काका तेजी पयलो काका आसा आमचो जाणकार आसा ते तुमकां सांगताले. आज आमच्या ह्या वाठारात गावच्या लोकांनी काही गोष्टी विचारात घेवच्यो आणि ह्याच्या फुडल्या सगळ्यांक तुम्ही हांगा येयल्ल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आणि ह्याच्या फुडल्या उलोवपाक हांव आमच्या आमदारा कडेन दिता. सगळ्यांक माय मोवाचो येवकार. आतां रात जाल्ली आसा, 9:30 जाल्ली आसा. सकाळच्यान आयज आमी शिरोडा मतदारसंघात आमची भेट आसली आनी विजीट जी आसा ती विजीट प्रामुख्यान आमी सुरवात कित्याक केल्ली गेले ते फावट आमी सावड्डे मतदारसंघांतल्यान हे फावट आमी शिरोडा मतदारसंघांत कळना जेन्ना पर्यंत तेंचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते कळना तेन्ना पर्यंत आमी इनपुट्स दिवंक शकना आमचे जावं सोल्युशन हाडपाक शकना. सो पयलू आमी तांकां विजीट केली, तेंचे कडेन जाणून घेतले की तुमची समस्या कितें आसा. समज तुमी आतां सांगिना जाल्यार मागीर तर सांगा आमच्या वांगडा आमचे सगळे मेंबर्स आसा तांकां वचून तुमी कळोवपाक शकता. सो तांकां खूब बरें दिसलें. तेन्ना आख्खो जो मार्केट शिरोडा मार्केट आसा तो आख्खो आमी भोंवले. तेजे नंतर शिरोडा मार्केट जाल्या नंतर आमी पंचायतीन विजीट दिली. पंचायतीकूय विचारपाक मात तेन्ना आमकां सेक्रेटरी जो आसा तो मेळोंक ना जावं सरपंचूय मेळोंक ना. पण आमी ते पासून हें करून बाकीचे जे जितले ऑफिसीस आसा जावं आनी कितें आसा थंय विजीट करून लोकांचे इश्यूज जावं लोकांक कितें फेस जाता खूब कडेन आमकां अशें जाणून घेतलें की स्किम्स ज्यो आसा त्यो स्किमी टायमार पावना. कितल्योश्यो स्किमी लाडली लक्ष्मी स्कीम जावं गृह आधार आसा, दीन दयाल योजना आसा, खुबश्यो स्किमी ज्यो आसा ते टायम टू टायम डिलिव्हरी जायना. पेमेंट जो आसा ऑलरेडी विडोज जी स्कीम आसा त्याचो पेमेंट जो आसा तो टायमार येना. सो हे जेन्ना आमी ग्रास रुटार भोंवता तेन्ना आमकां कळटा आनी बाजारकारांक कसो इफेक्ट जाता. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयचे जे बाजार आसा आयज चडशे भायल्यांनी हडपलेले आसा. मात शिरोड्यान चडशे कडेन पळोवंक गेल्यार आमचे गोंयकार आसा आनी तांकां राखून दवरपाक जाय, हे उरपाक जाय. सो हेच धोरण घेवन आमी आयज तांकां विजीट करून गेल्ले, अंडरस्टँड जावपाक गेल्ले. थोड्यांची इतली विकट परिस्थिती जाल्ली आसा तांकां आतां दुकान बंद करपाचें पडल्या ही परिस्थिती जाल्या. म्हारगाय वाडलेली आसा म्हणटा ते. सो म्हारगाय वाडलेल्या कारणान खंय ना खंय तांकां इफेक्ट जाता हे आमी जाणून घेतले. आनी तेज्या नंतर आमकां खूब जाण म्हटलें जेन्ना बाजारांत बसून आमी भोंवताले तेन्ना खूब जाण म्हणपाक लागले आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, उदकाचो विशय आसा. 2-3 जाणांनी म्हाका येवन सांगले जातना तो उदकाचो विशय पळया म्हणून. तेन्ना हांवें आमच्या जे मेंबर्स आसा तांकां विचारलें कितें जाला इशू. तो म्हणलें जो 10 MLDचो पंचवाडी प्लांट आसा त्या प्लांटार खंय ना खंय इशू आसा. त्या इशूक लागून खंय ना खंय उदक सारकें मेळना. सो ताका लागून आमी पंचवाडी गेले. पंचवाडीच्या गांवांत जेन्ना आमी मायसाय प्लांटार गेले थंय वचून एंटायर जो प्लांट आसा तो आमी पळयलो. जो जेई आसा ताका मेळले, ते ऑपरेटर कोण आसा ताका मेळले. तेंचो इशू अंडरस्टँड जावन घेतलो कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाला. तो फ्लक्च्युएशन जाता, कट ऑफ जाता, पावर सप्लाय सारको येना हो जाणून घेतलो. खूब कडेन ते म्हणटा फुडें जे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आसा तें सारकें ना. सो हें डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आतां इतलीं वर्सां जालीं डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम सारकें कित्याक लागत ना हो एक प्रश्न पडटा. तो आमी जाणून घेतलो. आनी तुमी पळयता आसतले आतां प्रत्येक कडेन उदकाक लागून समस्या चालूच आसा. आनी समस्या कशी वाडटा कारण आयज तुमी पळयता प्रत्येक कडेन गांवांनी प्लॉटिंग करता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक लागून डायवर्जन दिता उदक. आनी तितून आनीक आमकां जाणून येयलें की जो हायवे आसा हायवे एक्सटेंशन जे सगळे कडेन चालू आसा आनी मेजरली जे हायवे एक्सटेंशन करता ते कोळशाक लागून करता. आनी हे कोळशाक लागून जो रिपोर्टान बसून बरयल्ले आसा जेन्ना लोकलांक आमी जाणून घेतले तेंचे कडेन मिटींग घेतली ते म्हणलें आमचे जे गांव आसा ते घरां डिस्ट्रॉय जातली, शेतां दोंगर हे काबार जातले. आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवना. प्रत्येक कडेन जो BJP सरकार आसा तो लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना फुडें वयता, फुडें पावल मारता आनी गोंयकारांक काबार करपाक नश्ट करपाक सोदता. बायलांची घरां डेमोलिश करून केन्नाच ते रस्ते बांदिना. बायलांची घरां जावं तेंचे कितें स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करून केन्नाच घर बांदना. गोंयकारांची घरां जी मुळावे गोंयकार आमचे आसा पयलूच्यान हांगा पिळगी तेंची हांगाच आसा ती घरां डेमोलिश करून ती घरां बांदपाक जे रस्ते जावं हायवेज बांदपाक सोदता 60 मीटर लेंथ जावं 100 मीटर लेंथ की व्हडली व्हडली जे हायवे आसा ते फक्त कोळशाक लागून बांदतात प्रत्येक कडेन. म्हटल्यार हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरांत तुमी पळयलां आसतलें सगळे कडेन अशेंच करून आमकां गोंयकारांक नश्ट करपाक सोदता, काबार करपाक सोदता. सो तेन्ना आमी जाणून घेतले लोकांची जी ग्रावंड रियलिटी आसा. लोकांक कितें दिसता की बाबा हे जाय काय नाका. कित्याक आयज अशें जाल्लें आसा सरकाराचे तरी अधिकारी ते येत ना. एवरी टायम आमच्या गरीब लोकांक वचून ते दारांत धाडोवचें पडटा. एक दुर्घटना जाल्ली तशी हांगा जावपाची शक्यता आसा आनी त्या कारणाक लागून जे PTA मेंबर आसा जो मेंबर आसा तेंच्यांनी म्हाका व्हरून दाखयले जे स्कुलाची परिस्थिती आसा. सो आनी बाकीचे जे आतां तुमकां भाऊन सांगलें की ह्या ज्या बेतोड्या गांवांत दत्तगड म्हणून एक
बस्ती जाल्ली आसा ते बस्तीन तुमी पळयलां आसतलें आख्खे सगळे मायग्रंट भरलेले आसा आनी ते आपणाक जाय तशें करता उदक आसा ते तांकां डायवर्ट करता सगळे फेसिलिटीज आसता तांकां डायवर्ट करता आनी आमच्या गोंयकारांक आयज खंय ना खंय आमच्या गोंयकारांक जे रायट मेळपाक जाय आमच्या गोंयकारांक ज्यो स्किमी मेळपाक जाय त्यो स्किमी मेळना आनी हेकाच लागून आमी जो कायदो जो हाडपाक जाय म्हणून सांगलेलो आमी डिमांड केल्लो तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील हो कायद्याक बीजेपी सरकार नाका म्हणून ओगी रावले बोवाळ केलो की हो जायना तें जायना म्हणून बट तांकां जाय तशें जे तांकां कम्युनिटीचे जाग्यार लिगलायज करपाक जाय बायलांची घरां लिगलायज करपाक जाय तांकां भुमिपुत्र बील हाडपाक जाय हें सगळें जाता मात गोंयकारांचे लिगलायज गोंयकारांक समज राखपाक जाय तें जायना गोंयकारांचे जे हायवे आसा थंय वचून पळयत जाल्यार गोंयकारांक राखूंक जाय तेंचे धंदे राखपाक जाय तें जायना बट भायल्यांचे राखपाक पयलू येता सो हें आमी जाणून घेतलें कित्याक हांगा पासून तशीच बसती जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें गेले ते फावट जेन्ना आमी विधानसभेन काडलेलो प्रश्न तेन्ना सगळे उठले आनी आपणाच्यो बस्तू राखपाक लागून बोवाळ घालपाक लागले सो ही परिस्थिती आसा ही आमी शिरोडा मतदारसंघात एकांतल्यान विजीट केला कित्याक जाणून घेवपाक लागून फाल्यां विधानसभेन मांडपाक जावं लोकांचे विशू कित्याक जेन्ना पर्यंत आमी ग्रावंड रियलिटी कळना आमकां जेन्ना पर्यंत लोक आमकां सांगिना की बाबा अशें अशें आसा तेन्ना पर्यंत आमी तें सोल्युशन जावं आमी कितें उलोवंक शकना कित्याक जेन्ना कळटा तेन्नाच आमी उलोवपाक शकतले आनी हेकाच लागून प्रत्येक मतदारसंघात जेन्ना आमी वयता खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा गोंयकारांचो तरी खूब मोग मेळटा ते खंयचेय तुमचे आसूं बट सगळे गोंयकार आमकां एक मोग दितात ते मोगाक लागून आमी हांगा आसा आनी फुडें पासून आमचें अशेंच काम चालू उरतलें आमची सगळी एंटायर टीम शिरोडा मतदारसंघाचे प्रत्येक जाण जे हांगा आसात उपस्थितीत आसा तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक खरेंच एक आपुलकी जाता की असले आमचे जे मतदारसंघ आमच्या गांवांत जे गोंयकार आमी कितें करता मोगाळी गोंयकार म्हणटा आमी तशें आमकां एक ट्रिटमेंट मेळ्ळो सो सगळ्यांक आमचे शिरोडा मतदारसंघाचे सगळे जे मेंबर्स आसा तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी अशेंच जे काम आसा ते आमचे अशेंच फुडें व्हरया लोकसभा इलेक्शन येतले पण आमचें जें काम आसा हेच्या पयलींय चालू आसा फुडेंय चालू आसतलें आनी लोकसभा इलेक्शनाकूय आमचें काम नेटान चालू आसा पण हें जें काम आसा हें गोंया खातीर आसा गोंयकारा खातीर आसा गोंय राखपा खातीर आसा आनी हें अशेंच आमी फुडें व्हरतले तशेंच आमच्या वांगडा रुबट आसा बाकीचे आसले आतां रुबट तुमकां सांगतलो की फुडें कशें कितें आसा आनी आयज कितें आमी करूंक शकले सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा अशेंच आमचें काम फुडें व्हरतलें आनी अशेंच गोंयकारांचे विशय जे आसा ते आमी जाणून घेतले आनी ते मांडटले देव बरें थँक्यू आयज टायर्स सारको टायरफूल डे जालो आनी पूण इतलें टायर्डनस जाल पासून अजून पासून उर्बा दिसता कित्याक इतलें टेमीचें एन्थुजियजम आहा आनी उलोवचे न्ही पयलीं हांव सांतांद्रेच्या लोकांक दर एका सांतांद्रेच्या नागरिकाक सिटीजनाक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक आयज तुमी हो नेट दिलो म्हणून आमचो आमदार विरेश बोरकर आमी असेंब्ली पावलो आनी आयज आम म्हणटाले आमचो आमदार म्हणून कोणें विचारलें कितें रे आमचो विरेश बोरकर म्हणून आम म्हणटाले रेव्होल्युशनरी आहा ते म्हणटाले पूण आयज जेन्ना आमी शिरोडेच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीक भोंवताले न्हू तेन्ना लोक म्हणटा आमचो आमदार हें आयकूंक बरें दिसता विरेश बोरकर अशें म्हणना विरेश बोरकर MLA सांतांद्रेचो हें म्हणना आमचो आमदार हें आयकपाक सगळेंच दिसता आनी एक उर्बा दिसता आनी नेट पेट्टा म्हाका दिसना आनी खंयच्या आमदाराक हे भाशेन गेले जाल्यार दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी आमचो आमदार म्हणटाय म्हणून सो हे विरेश बोरकार हांव आनी एकदां सांतांद्रेच्या लोकां लागीं मागता कित्याक तुमकां तर मातशा कित्या वयर सकयल दिसता हांव जाणा विरेश बोरकर तुमकां 100% दित म्हणून पण आमकडे आनी हें ना आमकडे सगलो उरलोले 39 कॉन्स्टिट्युन्सी अपेक्षा करतात विरेश बोरकारा लागीं कित्याक आमकां आनी रस्तो ना दुसरी लोकांक रस्तो ना आमी आमदारा कडेन वयतले म्हणून तांकां ऑफिस बेरड आहा तांकां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी जितलें पळय सांगपा आसलेलें लोकांचें एक्सपेक्टेशन आनी कितें आहा तें हिंग शिरोडा आयज येयल्यार दिसता विरेश बोरकार सांतांद्रे MLA न्हू विरेश बोरकार हेंचो MLA दिसता विरेश बोरकार हेंचो सो आनी एकदां काळजांतल्यान सांतांद्रेच्या लोकांक देव बरें कर म्हणटा आनी विरेश बोरकारा लागीं मागता आमच्या MLA लागीं आमची अपेक्षा आहा आमकांय तूंच आमचो MLA तूंच म्हणून सगल्यांक दिसता आमकां दिसता तशें सगल्या गोंयकारांक दिसता हेंच सांगून देव बरें कर आयज खूब बरें दिसलें आमचो आमदार आजचो आमदार विरेश बोरकार आयज शिरोडा मतदारसंघान येयलो म्हणून आनी खूब बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो लोकांचो खंय जितले कडेन गेले आमी लोकांक जितले मेळ्ळे आमी ते सगळ्या लोकांक खूब उमेद आशिल्ली लोकांक ताका मेळपाक आनी तशेंच आमचो आमदार आमचो कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवपा खातीर आनी लोकांचे इश्यू जाणून घेवपा खातीर आयज आयलो आनी खुबशे तेणी इश्यू नोट करून घेतलेले आसात आनी हे आमी सॉल्व करपाक 100% ट्राय करतले
सो आनी जे आमचे वांगडा सगळे आयज भाव भयणी येयल्ले आसा तेंच्या सगळ्यांक हांव मनाक आजच्यान देव बरें करूंक म्हणटा आनी लोकांनी सांगता की तुमी सदांच आमच्या फाटल्यान रावात आनी आमी गोंया खातीर बरें काम करुया म्हणून देव बरें करूं. सो हय आमी जो आमचो स्लोगन आसा सो तो आमी एकदां जस्ट सगळ्या कडल्यान घेता. सो लेट रिवोल्यूशन